मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मार्चाच्या 19 तारखेर भगवान सुजेचे फेस्त आमी सर्व आचरण करता. पोळी सभेचो आनी आमच्या दियेसेचो तशेंच आमच्या कॉवेंताचो पात्रण जावन आसा सांत जुजेच्या मानाक 9 दिसांचे नोवेन मागणे करतले. आमची कुटुंबां जुजे बापाच्या जतनेक ओपून दिवन हे मागणे आमी करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सांगता मनोवया. सांत जुजे बापा, नाझारेथच्या कुटुंबाच्या राखण्या, तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत कॉवेंताचो पात्रण म्हूण आमी स्वीकार केला. सांगाता एक आमच्या बापा, एक नमान मोरी आनी महिमा बापाक मनोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या मुक्षिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वाट्यांतले आमकां निभा. नमान मोरये, कृपेन भरले समतीचे सांगाता, श्रेयाम तूं सदैव आनी सदैव फळ चिकुसचे जेजू. भगेन मरिये देवाचे माये, मोपयां खातीर मेतकर आतां आमच्या मरणाच्या गेलेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. उबी रावया. Santo Wati Mujina Vimata Tuiha Tachi Mudgata Sarasa Chikai Muji Navitu Mimata Tiba Pata Tukama Gundata Ikamuna Ikakalsa Tujinavi Sumya Amihaya Babui Niche Mugamiri Jisu Tuzo Madu Sangatvuta Ikamuna Ikakalsa Tujinavi Sumya Amihaya Babui Niche Mugamiri Jisu Tuzo Madu Sangatvuta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बाळक जेजूच्या पांयां थळा आमी ह्या सकाळच्या वेळा सांगाता मेळ्ळ्या. मागा सोदा आनी बडया आनी सर्गीचो बाप तुमकां जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां फावो करतलो म्हणलो बरोवसो जेजू आमकां दिता. त्याच जेजू ते आमची पातयणी आनी बरोवसो दोन आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाचता. आमची कुटुंबां ताच्या हाती समर्पण दिवया. आमच्या वैयक्तीक आत्रेग आनी आशा ताच्या हाती समर्पण दिवया. जें कितें आमकां ह्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत घडत जाय, आमच्या कुटुंबांत घडत जाय म्हूण आशेत हांव तेंच तोच जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दिवं म्हूण आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक फुडें सरतना आमी पातकी म्हणलें वळखून घेवया. आमी नितीवंत न्हय, आमची खरीं आमची उतरां बरी न्हय म्हूण आमी जाणाव, तरी पूण ताच्या पवित्रपणांत आमकां वाटेली सांगतना आपयलां आसता. आमची काकूळ तूं तोच करता आनी त्याच जेजू तें आमी मागया खालतेपणान आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुड्या विचारून सांगता. मनात विचारून
वाईट धोरणाने बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या सौभाग्यम सदा संपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेरात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumya kakutka Sumya kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumya kakutka Sumya kakutka प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवाय आमच्यान जियोंक नजो तुजे कुशेकाल आमी जियोंच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावंक आनी तेंच कुशे मनान आनी सुटसुडायन करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक एस्तेराच्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी एस्तेर राणयांनी मोरनाच्या बियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो तिने सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थन केले सर्वेस्परा आमच्या राया तूं एकलोच देव म्हाका कुमो कर कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमो करतलो दुसरो कोणूच ना हांव म्हजो जीव म्हज्या हातान घेवन आसा सर्वेस्परा तूं इस्रायल परचेक सर्व लोकां मदली विंचलाय आनी आमच्या बापायंक तांच्या सर्व पुर्वजां मदले शाश्वत दायज कशे विंचले आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसवण्यो पाळल्योय म्हणून म्हज्या भुरग्यापणांतावन म्हाका शिकयल्या पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केला आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातान घालाय कारण आमी तांच्या देवाची पुजा केली सर्वेस्परा तूं नितीवंत सर्वेस्परा आमचो उगडास दवर देवाच्या राया आनी सर पदव्यांच्या दन्या आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी आमच्या दुस्मनाचो आनी ताचे सवे एक मनाचे जावन आसल्या सक्त्यांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सरकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मनाचो द्वेश भर तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमो कर कित्याक हांव एकसुरी सर्वेस्परा तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना तूं सगळे जनाय देवाचे उतार हे देवाचे उदक Haven tuka Maria vela Survespura tuve maka kandile
सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाजता तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सष्टांग नमस्कार करता हांवें तुका मालिया वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले तूं बरो आनी विश्वासी सगळ्यां प्रास व्हरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगली गाता तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले मुझे काळीज कटकन म्हाका धैर्यान भरलो हांवें तुका मालिया वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले हांवें तुका मालिया वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया एक नितळ काळीज म्हाका रुसूटी देवा तुझे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तबळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें न्हिजा की जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मागा सोदा आनी बडया ही उतरां वांजनांतलीं आमी आयकलीं जेजू म्हणटा मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्त्यान जाता आनी ह्या उतरांक निदर्शन म्हणलें बरी आयच्या पयल्या वचपांत राणी एस्तेराची एक काणी आमी आयकता राणी एस्तेराचे मागणे आमी आयकता कितें मागता राणी एस्तेर
ती मागता आपल्या दुस्मानांचो नाश जावचे बसत. ती म्हणटा आमच्या दुस्मानांचो आनी ताची सवय एका मनाची जावन आसलेल्या सगळ्यांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकी उतरां घाल. हे कित्याक कशें मागता म्हणून भोवशा तुमकां समजोवचें ना. पयल्या वाचपांत फकत तिचें मागणें मात्र दिलां, तिची काणी दिवंक ना. देखून मोठव्यान तिची काणी कितें हांव तुमकां सांगता. जुदेव पर्शिया राया खाला आसले आनी पर्शिया त्या गांवांत त्या राष्ट्रांत जुदेवांक एक बरो स्थान आसलो. जुदेवा पैकी थोडे जण रायाचे सेवक जावन आसले आनी ताच्या राज्यांत बरी सेवा ते दिवन आसले. तांचे पैकी मोर्देखाय म्हणलो एकलो आसलो, तो रायाचो सेवक, पर्शिया रायाचो सेवक. आनी ताची पोसकी धूव जावन आसली एस्तेर. थंयसर पर्शियाचो रायाचो अधिकारी हामान म्हणलो एकलो आसलो. ताका जुदेवांक पळयल्यार जायना आनी त्या देखून एक उपाय तो करता. पर्शियाच्या राज्यांत हामानाक व्हरतो मान आसलो आनी रायाचो आदेश असो आसलो की हामानाक सक्कड सेवाखानी नमस्कार करूंक जाय. आनी त्या देखून हामान मोर्देखायक सांगता कशें हेर सेवाक म्हाका नमस्कार करता तशेंच तुवेंय म्हाका नमस्कार करूंक जाय. पूण मोर्देखाय आयकना आनी त्या देखून हामान राया सरशी वेता आनी सांगता तुजो आदेश मोर्देखायन एका जुदेवान तो पाळूंक ना. देखून फकत मोर्देखायक मात्र न्ही, सगळ्या जुदेवांक, आमच्या राष्ट्राच्या सक्कड जुदेवांक आमी जिवेशी मारूंक जाय. कित्याक रायाची आज्ञा निमाणी. जर रायाची आज्ञा पाळना तर त्या लोकांनी हांगासर रावची गरज ना. त्या देखून तांकां आमी नाश करया. आनी अशें एक दीस नमियारतात. अशें घडोवन आसतना राणी एस्तेर तिका रायान ताची राणी केल्ली. त्या देखून ती जुदेवां पैकी ती एकली मात्र रावळेरांत आसा. आनी अशें आसतना मोर्देखाय तिका सांगता पळय तूं एकली मात्र रायाच्या सांगाता आसाय, रावळेरांत आसाय, पूण आमचो लोक भायर कश्ट ते आसा. तूं चिंती नाका, तूं मात्र वाचताय, आमी सगळीं खंडी जावन कश्टांत आसा. तर तुवें आमचे खातीर कितें म्हण करूंक जाय. देखून तूं वच आनी रायाक सांग आमच्या बसत विनंती कर. राणी एस्तेर सुरवेक आयकना, कित्याक म्हळ्यार तितलें सुलभ न्ही राया लागीं वचून विचारचें. कित्याक हाचे पयलें एक घडीत घडलां. राया लागीं ताची परवणगी नासतना ताचे लागीं उलोवंक गेल्ल्या कितें घडलां तिणें पळयलां. त्या देखून ती म्हणटा म्हाका बिलकुल वचोंक साथ दिना, कित्याक रायान आपयल्यार मात्र हांवें वचेत, हांवें वचून उलोवंक साथ दिना, तो खंडी जावन जिवेशी मारतलो. पूण मोर्देखाय म्हणटा आमच्या लोकां पासून तुवें कितें म्हण करूंक जाय. आनी त्या देखून ती म्हणटा जायत, म्हजो जीव हांव रिस्केर घालता, तूं सक्कड जुदेवांक एका जाग्यार एकठांय कर आनी म्हजे बसत देवा लागीं विनंती करूंक सांग. म्हजे बसत उपास करा आनी मागणें करा, कित्याक हांव हें काम करता खंडी जावन तुमकां बचाव करचे बसत आनी म्हजो जीव खंडीत जावन हांव होगडावंक घे पुरो. त्या देखून तुमी म्हजे बसत मागणें करा. आनी ही काणी मुखार हाडून वेता. पूण एक सवाल आमी हांगासर विचारूंक जाय. एस्तेराचें मागणें कितलें सारकें? आपणाच्या दुस्मानाक संहार करचे खातीर तिणें मागलें सारकें गे. ह्या संवसाराच्या दृश्टीन पळयत आसतना दुस्मानाचो संहार सक्कड मागतात. दुस्मान नाश जायचे म्हणून शिराप घालतात, आंगवण घालतात वा आनी कितें करतात, दुसरी योजना मांडटात. पूण हांगा एस्तेरान केल्लें सारकें गी, सूख गी म्हणून विचारचे पयलें पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर आसचे विशयी एक रितीचे जाल्यार नव्या सोल्ल्याक येता आसतना आमची समजणी दुसरीच. जेजून कोणाकच ताच्या जिवितांत दुस्मान म्हणलें केल्लें ना. खंयसर जुदास गतान पराधीन करता म्हण ताका जाणा आसलो जाल्यार ताणें ताका म्हळें इश्टा म्हणून आपयलें. आनी त्या देखून आमकां दुस्मान म्हणलें आसोंकूच नजो म्हणून जेजू आमकां शिकयता. दुस्मान म्हणलें कोणूच आमकां आसोंकूच नजो आनी दुस्मान म्हणून कोणाक आमी लेखूंकूच नजो म्हूण जेजू आमकां शिकयता. तर ही दोन वाचपां आमकां एका रितीन द्वंद्व वाटेर आमकां एक द्वंद्व वाटेर व्हरतात जाल्यार जेजू आमकां स्पश्ट जावन सांगता हांगासर कितेंच द्वंद्व नीत ना. कित्याक देवान एस्तेराचें मागणें आयकोंक जाय.
कित्याक त्या जुदेवांचे मागणें आयकूंक जाय. तो देव सकडा सोनेंगी कोट्यां सोय बऱ्यां सोय तो एकलोच देव. बऱ्यांकी कोट्यांकी तोच पावस वता, तोच वत दिता, तोच सर्व संगती आपल्या पुता दुआंप सोद करता. तो बरो बापय, तो खोटो न्ही. त्या देखून बरो जाल्ले वरवीं कितें बरें आसा तेंच तो हर एकल्याक दिता न्ही. तर कित्याक फकत जुदेवांचे मागणें आयकूंक जाय, एस्तेराचें मागणें आयकूंक जाय. हांगासर बायबल आमकां सांगता जो कोण नितीवंत आसा, जो कोण देवाच्या कुशेकाल जियेता, जो कोण मासूम आसा ताचें मागणें देव आयकता, ताची पार्थ तो घेता. देखून जें कितें जुदेवांनी मागलें देव तांकां फावो करता. कितें हामान आनी ताचे सांगात आसलेल्या लोकांनी जुदेवांक नाश करीचे म्हण चिंतलें, तेंच उपरांत आमी पळयता रायाच्या आदेशाखाल हामान आनी ताचे अधिकारी मरतात. म्हणजे जें कितें वायट आमी हेरांक करूंक आशेता तेंच वायट आमकां फाटीं मेळटा. त्या दुस्मानान ल्हानांतल्या ल्हानांक जुदेवांक आनी एस्तेर राणयेच्या सक्कड ताच्या भाव भयणीक जें कितें वायट मागलें तेंच वायट ताका फाटीं मेळ्ळें. देखून आयच्या वांजेलाची निमाणी उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. जें कितें हेरांनी तुमकां करीचे म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. चिंत्या, हामान तो मनीस, तो अधिकारी आपणाक सक्डांनी नमस्कार करीचय म्हूण आशेवन थंय रावन हर एकल्याक नमस्कार करा म्हणच्या बदलाक जर ताणें हर एकल्याक गौरव दिल्लो जाल्यार थंयसर राये कडेन फिर्याद व्हरूंक नासली, जुदेवांक जिवीश मारूंक दीस नमियारूंक नासलो आनी निमाणें जें कितें वायट ताणें अपेक्षिलां तें वायट ताका येवचें नासलें. पूण हांगासर फकत ताच्या अहंकाराक लागून हेरांचो नाश करूंक तो आशेता आनी तोच नाश आपणाचेर मागून घेता. म्हाकाच्या भावनान भयणीनो, एक उडास दवरया. आनी एकल्यान म्हाका इश्ट जावन घेजे, म्हाका स्विकार करीचे म्हणले अपेक्षा हर एकल्याक आमकां आसा. आमी खंयसर चुकोन पडटा त्या वेळा म्हाका बक्षीजे म्हणले एक आशा म्हजी जावन आसा. पूण तेंच अनेक लोक चुकोन पडटना हांव बक्षूंक तयार आसा गे म्हणलें सवाल म्हज्या मुखार आसता. हे भोव कश्टांचे, पूण जेजू आमकां सांगता हे तुमच्यान साध्य आसा. कित्याक हांवें तें करून दाखयलां. देखून तुमी प्रयत्न करूंक जायना म्हणूंक जायना. कित्याक जेजूक आमी फाटलाव करता. ताणें केलें जाल्यार आमी खरी येत म्हणला बरोबर आमकां हर एकल्याक जेजू आयच्या दिसा दिता. जर हांवूच म्हज्या अहंकारान, म्हजे भितर आसच्या आपादैरान वा लजेक पडन म्हणल्या भियान, मर्यादोसात म्हणल्या भियान हेरांक दमोवन दवरूंक प्रयत्न करता जाल्यार, वा घोव वा बायल आपणाची मर्याद वेता, लज वेता म्हणल्या अहंकारान वा एका तराचो इगो आसोन हेरांक दमोवन दवरूंक प्रयत्न करता आनी दुस्मान जाता जाल्यार आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां सांगता सुटका जोडा, सोडवण जोडा. कित्याक कोणी तुमी दुस्मान जावंक नजो आनी तुमी कोणी हेरांक दुस्मान म्हूण लेखूंक नजो. दुस्मान जावंक वा दुस्मान करून घेवंक बारी सुलभ. एकच उतर पुरो. वा थोड्यांक दुस्मान जावचें सुलभ कशें म्हळ्यार आनी एकल्याक गुड मॉर्निंग म्हणून विश करना जाल्यारय दुस्मान जावचें आसा. इग्नोर केलें म्हूण जाता. म्हाका गुड मॉर्निंग म्हणून म्हणलें जाता. हे ल्हानसो विशय, पूण हो ल्हानसो विशयच पुरो हांवें आनी एकल्या दुस्मान जावंक वा आनी एकल्यान म्हाका दुस्मान म्हूण घेवंक. पूण इश्ट जावन घेवंक, इश्ट जावंक तितलें सुलभ ना, कश्ट काडीचे. जेजूक जुदासाक इश्ट म्हूण घेवंक सुलभ आसलें, मनशा सैमान आसल्या कोणाक तितलें सलीस ना. पूण जेजू कशें पेद्रूक आनी हेरांक आपलो इश्ट म्हणटा तशेंच जुदासाकी इश्ट म्हणटा. कशें पेद्रूक आनी ताच्या हेरा शिसांक निमाणें जेवणा म्हळ्यार सांगाता बसयता आनी पांय धुता, तशेंच जेजू गतान बारादीन करता म्हूण जाणा आसोनी तो जुदासाचो पांय धुता. म्हणजे ही एक विंसवण ताणें केल्ली. हांव आनी एकल्याक दुस्मान जायना आनी आनी एकल्याक हांव दुस्मान म्हूण लेखिना, बगार हर एकल्याक हांव इश्ट म्हूण लेखता. जर कोणाचो आमी फाटलाव करता, ताणें आमकां हें करून दाखयलां, तर आमच्यांनी हें साध्य आसा. पूण निरंतर प्रयत्न जाय. सलवणी आमकां आसतली, आंकमान आमकां मेळटले, तरी पूण
जीक निमाणी आमची जातली हो बरोवसो जेजून आमकां दिला त्याच बरोवशान आमी जिवंक प्रयत्न करया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आनंद बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या पवित्र गावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा आमचे अतिरेक तुका मानव तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. गोयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मोरान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोड संतोशान संभ्रमोग तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवे मौन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडीत आमी संभ्रमता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळपणां संगती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवे तुका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी मेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी मेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
वावडता सोगट परगटुया. सोम्याची तुझे आई स्वमारका तुझे पुन्हा जीवंत आम्ही करता तुझा सोम्याची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येमकाने तुजी सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां 24 खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजोजे तिचो पती भाग्यवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ल्या मागण्यांत आमी सांगात म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदारका खोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्यार जोडटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां आशिर्वाद. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी सुमयांत मजूत्रेची म्हाका फोना मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या कनवळ्या बापा, आम्ही घेतलेल्या जेजूच्या कोडी रक्ता वरवीं आमची काळजां नोवें कर. ह्या संवसारांत कोडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येलो, सर्व तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो. पिडा कोणकार दैवीक वैज म्हणे नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव
मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची ते सवा बाळक जेजू देव वारया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत शांती समाधान वावरांत संतृप्ती तशेंच सर्व समस्यांक समयतावन आदार आनी परिहार मागया. ह्या दिसांनी परीक्षेक तयार करच्या परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. विविध पिढ्यांनी कश्टांच्या तशेंच आस्पत्र्यांत आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. बरें काम मेळच्या पासून परगांवांत गेल्ल्या युवाजनां पासून तशेंच वावर करच्या समेस्त भाव भयणी पासून मागया. बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेरासच्या युवसांना पासून मागया. हांगासर येताना कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां जाल्यार तांचो उडास काडून तांच्या गरजां पासून ह्या घडये मागया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां आनी भावां पासून हे घडीभर मागया. प्रार्थुया. हे भगवन जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी हाज्या पितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिमको केलेलो आसता. तुका पातयेनी उलो मारतल्या वेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देवा सोबत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवा सोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवा सोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ह्या हाज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुर्तीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे मोतेन बरयल्ले मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक गार्गां दिवन सांगता म्हणया हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारां खातीर आमची आर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटे आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दित आनी तुजी खळांतली देवीक म्हजो सोडून दित. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन.
आशीर्वाद आम्ही मागून घेऊया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे समय रावो आणि तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आणि पवित्र आत्म्याची येता आणि रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. Ragacaci subarkama kerta lagi hari pois tam senggit semia memami tuji bernita tuji berici yang kata mata ci subarkara Vigram orang itu sabar Maya mukan cing Di kurpici besar Di angka kurpici besar Jesus berkara Vigram orang itu sabar Maya mukan cing Di kurpici besar Di angka kurpici besar Mukal putra sore Angkar mulia shirwati angka आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र नावे आमेन.